जुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानं देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग ही आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणे आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतांवी ह्याच विशयांत. जो कोण जेजो देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलोलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेतांव म्हणलेंच कारण. मोग आसलेले कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग भेन धांवडायता. भेन शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा रायाक मुनसबदाराचो अधिकार दे. रायाच्या पुताक नीत करचे पदवे दे. न्यायनितीन लोकाची तो मुनसबे करूं आनी तुझ्या दुर्बळ्यांक नीत करून देव. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी द्वीपांचे राय खणणे देव. शेबा आनी साबाचे राय कानिको हाडून येव. सर्व राय ताका मान देव. सर्व राष्ट्रां ताची सेवा करूं. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबाक, दुर्बळ्याक आनी आदार नातलेल्याक तो पावतलो. दुबळ्या धाकट्याची तो दया करतलो. दळदिरांचो जीव तो सांबाळतलो. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटना शिसांक बेगीनच मचव्यार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावोंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाडण जातस तो मागणे करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडूंक जाताना मचवो मोदे दर्यांत पावुल्लो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारे विरोध वाळतले जाल्ल्यान आपणाचे शीस वोले काडन मचवो वचूंक कश्टाताले ते ताणें पळयले. देखून दर्याचेर सोलोन तो तांचे सरशी आयलो. तवळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरून वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतलो ते पळोवन तें कांय मेल्लें म्हूण चिंतून
ताने भोब मारले. कित्याक सकडांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. आनी तो तांच्या मोचव्यार सरतास वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीक चड विस्मीत जाले. कित्याक उंड्याच्या असर्या विशयांत आनीक तांकां समजोंक नासलें. तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें. देवाचें उतर हें, वाखाणे तुका क्रिस्ता.